नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पणजे पाटो ऑर्डरान लाच घेतना आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणी धरलो रंगेहात। लाच घेवपी अधिकाऱ्याक अटक, सीबीआयची कारवाय। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशी खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। काँग्रेसीचो भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम। राजीनाम्याच्या मुद्द्याचेर सभापती रमेश तवडकारा वांगडा फोनाचेर जाला उलोवप। गोंयांत आयले उपरांत मेळून करतलो चर्चा, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सान बॉम्ब दवरिल्ल्यान वावडी पुलिशेन घेतलो सोद। कितेंच लागले ना हातीक, विद्यार्थ्यांक परते आपयले कॅम्पसात। कळंगूट पोरबा वाड्यार उबारिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां केली। मातये बरवण बिडोईच्या अध्यक्षतेखाला जाली कारवाय। 20 बेकायदेशीर बांदकामां आनी 6 टॉयलेटींचेर घुंवड आयलो बुलडोजर। गोंयच्या स्नेहल कवटणकर आनी कश्यप बकलेन रणजीतान केलो विक्रम। सगळ्यांत वेगान विट्टी शेकडो पुराय करून रणजीतली केली आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी। आतां खबरो विस्तारांत। पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणी हाका लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो। अतुल वाणी हाका सीबीआयन अटक केली। बिरेस्तारा सकाळ फुडें सीबीआयन ही कारवाय केली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज सकाळी सेंट्रल लायब्ररी कडेन सीबीआयन छापो मारून एका व्यक्तीक अटक केली। ही व्यक्ती ब्रायब घेताली आनी ताका रेड हँड सीबीआयन अटक केल्ली आसा। फुडें तपास चालू आसलो आनी आतां अपडेट आमच्या कडेन येयल्या की ती म्हटल्यार ही व्यक्ती जी आसा ती आयकर विभागांत काम करता आनी अतुल वाणी अशें तेचें नांव जावन आसा अशी म्हायती आमकां मेळटा। आयकर विभागान तेची चवकशी चालू आसली, आजुनूय आयकर विभागान तेची चवकशी चालू आहा। हेका ताब्यान घेवन अटक केल्लेली आसा सीबीआयन, कारण दनपारां सीबीआयन रेड मारून रेड हँडेड तेचे धरलेले ब्रायब घेताना आनी तेच्या उपरांत ही चवकशी आनी हो तपास सुरू आसलो। आयकर विभागान ही व्यक्ती काम करता आनी ताका अटक केल्ली अशी अपडेट आमच्या कडेन मेळटा। हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। हांव विनय सामंत पणजेच्यान। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशे खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशें काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम दिला। तशेंच हे आंदोलन घराघरा मेरेन व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। 2022चे इलेक्शन जे जाले तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्ले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो। ते हे सरकार ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनही तोंड उघडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना, बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातली। आणि तो हे कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फुल रॅकेट, ताजे हे सगळे ऑफिस बेरर, ताजे हे मंत्री, ताजे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जीवनाकडे, भविष्याकडे खेळतात। पैसे घेऊन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना। फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल एसआयटी फॉर्म जावपाक जाय, ताच्या मार्फत ते इन्क्वायरी जावपाक जाय। ताजेर अजून कांय ना। आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना। आमी ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हे सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय हायकोर्ट जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्या-वाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले। एक स्पेशल एसआयटी हेडेड बाय हायकोर्ट जज हॅज टू अपॉइंट। गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या युवकांकडे, जीवनाकडे खेळटा आणि हे पैसे घेऊन जॉब विकतात। तर आज म्हाका खंय दिसता की दिस गव्हर्नमेंट इज बिकम लायक अ सर्कस। इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा, जायते भाशेन लुटता,
And there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवल हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता. आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून शक्य आसा ते जातले जाल्यार पयलो ज्यांचेर आरोप केल्या ताचेर केस फायल करची. ती केस तुम्ही प्रूव्ह करची पडटली. त्यानंतर तो दोषी म्हणून ठरल्या उपरांत ताका शिक्षा जाता. तो शिक्षा घेवचो अधिकार आसा कोर्टाक. तुम्ही कशें करतले? सरकार जमीन ताब्यांत ताका लागून आधी पयलो कायदो हाड आणि तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली व्हॅलिड आहा ते मागीर पळया. हे हवेचे स्टेटमेंट बरोबर ना. एक हे जे आरोपी जे आतापर्यंत पुढे झाले इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आता करूंकच जाय. कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागता. जॉब्स कॅप्चर ताका एसआयटीची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या ती अत्यंत योग्य आसा. ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो. तरच म्हाका दिसता खरें कितें हे भायर सरतलें. ताका लागून ही जी एसआयटी आसतली ती इंडिपेंडंट आसता. तो इंटरफरन्स कोणाचो आसूं नये. इट्स अ बेसिक इश्यू. एसटी समाजाच्या दोन दिग्गज नेत्यांमदले कोफुसांव आता जग जाहीर जाला. मंत्री गोविंद गावडेन केल्ले टिके उपरांत सभापती रमेश तवडकरान राजीनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांकां विचारल्यार तो सांगता ह्या मुद्द्याचेर खंय बेगीनूच सभापती तवडकरा वांगडा उलयतलो. हालींच जाल्ल्या उटाच्या द्विदशकपूर्ती सुवाळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नांव घेनासतना सभापती रमेश तवडकराचेर टिका केल्ली. हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकरान राजीनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. सरकार आणि पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकरान दिल्लो. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे विचारल्यार तो सांगता सभापती वांगडा फोनाचेर उलोवप जाला. सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामात आसा. गोंयान आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो खंय. सर तुमची तवडकर सरा वांगडा म्हणजे जेन्ना सरान स्टेटमेंट केले की आपूण राजीनामा दितलो तेन्ना सर तुमच्या वांगडा तांची मिटींग जाली. सर कितें मिटींगेन जाली आनी कितें सांगतले ताचे बद्दल? आमची मिटींग जावनाय. हांव महाराष्ट्र इलेक्शन आसा हांव तांचे कडेन फोनार उलयलो. ओके. आनी तांकां सांगलें हांवें की तुमचें कितें आसा तें आमी बसून उलोवया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें ताका सांगलें की हांव 18 तारीख पर्यंत हांगा प्रचार आसा 19-20 केन्ना तरी बसुया आनी आमी उलोवया. मुख्यमंत्री कडेनूय उलयलो. मुख्यमंत्री मागीर तांचे कडेन फोनाचेर उलयले. कळ्ळें तुमकां न्ही. त्यामुळे हांव तांकां वैयक्तीक भेट जावना फोनार उलयलो. आनी त्यामुळे ह्या आठवड्यान आमी बसतले 18 तारखेनंतर. म्हणजे ह्या आठवड्यात सर तुमची मिटींग जातली? हय बसो घेतले. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फर्मागुडीच्या IIT कॉम्प्लेक्सान बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्या बरोच बोवाळ पडलो. पूण सगळे कडेन सोद घेतल्या उपरांत पुलीस आनी बॉम्ब सोद पथकाचे हातीक कितेंच लागलें ना. ताका लागून ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे लक्षांत येतकीर पुलिशेन सगळ्या विद्यार्थ्यांक परतून कॅम्पसांत आपयले. तशेंच सुरक्षेच्या दृश्टीन कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं पुलिशेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. कितें जालां IITन तुजी मेल आयली तुमकां की हांगा बॉम्ब दवरलो म्हणून अशें कितें? ना मेल आमकां येवना. मेल ती आमच्या IIT इन्स्टिट्यूटच्यान येयल्ली. ती मेल येयल्ली 3 इन्स्टिट्यूट, एक भुवनेश्वर, एक दिल्ली आनी गोंयान IIT इन्स्टिट्यूशन. ताका हे मेल येयली की हांगा बॉम्ब आसा म्हणून. आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें 10:30 येतकीर हांवें सगळे युटिलायजीस सर्विसीस ज्यो कितके आसा त्यो सगळ्यो युटिलायजीस केल्यो. बॉम्ब स्क्वॉड येयले, ATS येयले, फायर ब्रिगेड येयले, मेडिकल, इवन डेप्युटी कलेक्टर स्पेशल येयलो हांगा. आमच्या SDPO येयलो. बाकी मॅक्झिमम स्टाफ घेतले आनी आमचे सर्च ऑपरेशन मॅक्झिमम जाल्लें आसा. थोडे उरलेलें आसा. आतां जितके जाले पळय ते कंप्लीट करतकीर तांकां आमी अलाव केल्ले आसा. अभी जो पुलिस बता रहे थे अभी क्या हुआ? अभी मिला कुछ? हमारे को एक थ्रेट परसेप्शन मिला था. आकर के उन्होंने चेक कर लिया, कुछ है नहीं. तो पूरा चेक किया? कंप्लीट चेक कर दिया और कुछ क्लियर कर. बच्चों का अभी एग्जाम शुरू करेगा?
हाँ हाँ वो नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल चलेगा। बिल्कुल। अभी कौन क्या लगता है सर ये तो हम नहीं बता सकते, हमें जैसे आपको नहीं पता हमें भी नहीं। आम्ही IIT जी कॉलेज आसा थंय आसा, जे जाग्यार काल सकाळी पुलिसांक 4 वरांचेर एक मेल आयली। मेलांनी सांगलें की हांगा IIT बॉम्ब दवरला म्हणून। ताका लागून पुलिसांनी रिस्क आनी नाका म्हणून सगळे IIT जे बिल्डींग आसा सगळ्यांक हांगा चेकिंग केलें, श्वानपथक गेले, डॉग स्क्वॉड येयले आनी डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आशिल्लो, हांगा DYSP आशिल्लो, सगळे चेकिंग केले। पूण अखेर हांगा फुस्का बार जो कोणी बॉम्ब दवरना हो निनावी कोणी केल्लो, बेश्टोच तरी कोणी केल्लो अशें आसा। आतां सद्याक आमचे पोलीस निरीक्षक जे विजयनाथ कवळेकर आसा ते हांगा कॉलेजीचे जे विद्यार्थी आसा सगळ्याक एक कडेन घेवन तांकां ब्रीफ करता की हांगा कशें रावपाचें, कितें रावपाचें, खंय शस्त्र जाल्यार कितें जालें हें सगळें तांकां ब्रीफ करता। गोबंदक टीव्ही खातीर फर्मागुडी वयल्यान एकनाथ खिडेकर। परबवाडो कळंगूट उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली। व्हिडिओच्या अध्यक्षतेखाला ही कारवाय केली। बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली सुमार 20 बांदकामां आनी 6 टॉयलेटींचेर बुलडोजर गुंडायलो। कळंगूट वाठारांत आनीकूय बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली बांदकामां आसात तांकां BDO नोटीस जारी केल्या। फुडाराक ती बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करतले अशें कळंगूट पंचायतीचो सचिव अर्जुन वेळीप हांणी सांगलें। झोपडपट्टी टायप आसली, जवळ जवळ 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर असले, सो टॉयलेट आणि 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी असले, फाटली मातशे फक्त लॅटरायज स्टोन यूज केल्ले, पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मेंगलोर टायल्स आशिल्ले। जस्ट लायक झोपडपट्टी टोटल आय थिंक 20 रूम्स वर देयर, टोटल 20 रूम्स and 6 टॉयलेट। सो एका आमी पंचनामा केलो, कंप्लेन आहे येतकीर आनी रेकॉर्ड केलो। तेजे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आशिल्लो, मागीर तुगे सिवेज प्रॉब्लेम हांगा नजरे मुखार हे हाडून दिले तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्यूशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा। 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा। ओनर कोण सर? रेमंड म्हणून त्याने कसली परमिशन घेऊन आसली ना, कांयच परमिशन नासली म्हणून डेमोलिशन जाल्लें। आणि केन्नाचे स्ट्रक्चर बांधलेले हांगासर नको हांव हेजे पयलीं केन्ना हांवें हेचें इन्स्पेक्शन केल्यार जाल्यार एक वर्साचो काळ जालो। हे सगळे संस्कार पूर्ण जाता म्हळ्यार डेमोलिशन करता म्हळ्यार 1 वर्स। गोंयच्या स्नेहल कौटणकर आनी कश्यप बकले ह्या खेळगड्यांनी रणजी क्रिकेटींत इतिहासीक कामगिरी केल्या। सगळ्यांत वेगान 33 शेकडो मारपी दुसरो आनी तिसरो भारतीय खेळगडो जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळो। अरुणाचल प्रदेशा आड ह्या दोगांयनी उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन करीत रणजितांतली आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी केली। फर्स्ट क्लास क्रिकेटींत वेगवान 33 शेकडो मारपी स्नेहल हो तिसरो खेळगडो थारलो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत अटक केल्ल्या ढवळी फोंडेचो शिक्षक योगेश कुंकळकार हाका 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। ह्या नादी जाल्ले चौकशेन योगेश कुंकळकारान भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराचे नाव घेतिल्ले। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत तो ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकार हाका अटक केल्ली। तेका 3 दीस अटक करून 3 दीस रिमांड मारलेलो आसलेलो पयलीं आनी तेजो रिमांड आयज सोंपतलो। आयज जेन्ना परत तेका न्यायालयीन कोठडीन न्यायालयान हजर केलो आसता तेका 2 दिसाचो रिमांड पुलीस कोठडी मारलेलो आसा। आनी हेजी फाटल्यान जी कॅश फॉर जॉब प्रकरण जे योगेश कुंकळकारान तेजें नांव घेतलेलें आसलेलें ते श्रुती प्रभुगांवकर ही बी पुलीस कोठडीन आसा आनी सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।
बेरेस्तारा बाणावलेचो आमदार वेन्सी व्हेगल्स हांणी हेर अधिकाऱ्यां सयत सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासाच्या दुरुस्ते खातीर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. ते विशीं सेरावले ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर अहवालूय सादर करतले अशें तांचें म्हणणें. ह्या अंडरपासांत उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. काम बेगोबेग पुराय जालें जाल्यार आमकां गिमाच्या दिसांनी रस्तो वापरपाक मेळटलो अशें आमदार वेन्सीचें म्हणणें. फ्यू डेज बॅक आमी सगळे येयल्ले तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट रिमायंडर दिवपा म्हणून न्यूजार हाडले तुमी, विच वॉज अ व्हेरी गुड थिंग. हेका लागून हांव मिडिया स्वता एप्रिशिएट करता, कित्याक एज अ आमदार आम सगळे कडेन एक फावट पावना आनी लोकूय एक फावट रिमायंडर दिवपा पावना. बट वेन यू ऑल ब्रिंग आउट थिंग्स ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट तें घेवन गोवानाचे जे आयिल्लो तो न्यूज घेवन ऑन द पॉझिटिव्ह नोट हांव हिंग येयलो, सगळे डिपार्टमेंटा आपयले. ते दीस आमी डिसिजन घेयलें की दॅट वी वील स्टार्ट टेम्पररी सोल्युशन, एक क्लीन अप करपाक, पंप घालून उदक साफ करपाक बाय थर्सडे. आणि टुडे इज थर्सडे, द वर्क हॅज स्टार्टेड हियर. वी हॅड ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दॅट वी वील टॉक टू द रेल्वेज. हांव पीसी रेल्वेक उलयलो आनी पीसी रेल्वेन एक तेंगे रिप्रेझेंटेटीव आज हिंग धाडलो आनी नाव वी हॅव डिस्कस्ड द नेक्स्ट स्टेप. कित्याक आमी सगळे रियलायज जाताय की हें पावसां उदक भोंवन उरता, गिमांतूय उरता आनी हें जर तरी डिसिजन घेवपा जाय की फ्लायओव्हर करपाक जाल्यार तो फ्लायओव्हर हांव येच म्हणून सगळ्यांकू मान्य जाता, सरपंचाक मान्य जाता, जायतो लोकूय आहा, लोकल हिंगाचे पंच मेंबर आहाय, सगळ्यांकू मान्य जाता. आनी म्हाका दिसता हें मुखार फ्लायओव्हर करपाची एस्टिमेट आनी इन्स्पेक्शन करपाचें हें थारायलां. बट टेम्पररी नोव्हेंबर टील मे म्हयन्यांक हो अंडरपास उजा जावचे अशें म्हूण प्रयत्न करपाक आतां हो इनिशिएटीव घेयला. हो इनिशिएटीव सक्सेसफूल जातलो या जावपा ना तें हें केल म्हणटरी कळटलें, वेदर दीस इनिशिएटीव इज सक्सेसफूल और नो. बट अ फेल्ड प्रोजेक्ट we are trying to make sure that we try to use it at least for the next 6 months, although we know that the project is failed. So हेच आमगेलो एक प्रयत्न आहा. बाल दिसा निमतान चिंचोण्या भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. हे बाल ग्रामसभेक सुमार 300 परस चड विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांचे वेगवेगळे विशय ह्या ग्रामसभेक चर्चेक आयले. विद्यार्थ्यांक जे त्रास जातात तांच्यांनी ते ग्रामसभेन मांडले आनी सरपंचान भुरग्यांचे प्रश्न सोडोवपाचे आश्वासन दिले. What we have to understand. When you become big, you'll remember one day that I was part of this Bal Gram Sabha. We have taken down the names in our register books, Bal Gram Sabha, the minutes book. It will be noted down. All what we discuss over here, what we make decisions, what our ideas, and everything will be noted. And when you become big, one day you can go to that book. So on behalf of my village Panchayat Chinchiri Devsa, all the representatives, once again I thank you all and I now follow the Gram Sabha procedure as per the agenda. And we have also our resource person over here, Ms. Sonam. She will also guide you in different ways how to of giants, rights, and different subjects she will go through. So once again, I thank you everyone for coming and I wish you all a happy Children's Day. And देवान तुमचे भरपूर आशीर्वाद गावतो, तसोच तुमचे फाटलीचे तुमच्या शिकपाचे चड करून तुमी तुमचे लक्ष तुमच्या शिकपाचे घालपाक जाय. आज आमी नो मोबायल, but mobile keeping aside, you have to study. You have to make a career, and if you make a career, that is only you have to study and move forward in your life. So thank you everyone. बेरेस्तारा काँग्रेस कार्यालयात पंडित जवाहरलाल नेहरूची 135वी जयंती मनयली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो धर्म हो विज्ञान आशिल्लो. नेहरू आनी जायत्यो विज्ञानीक गजालींचो पायोदेशांत घातलो जाचेर आज देश उबो आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी भारत देशाची बुन्याद घटमूट केली. ते खातीर तांणी जायत्यो व्हड पब्लीक सेक्टर तशेंच संस्था स्थापन केल्यो. नेहरून भारत देश उबो केलो जाल्यार सध्याचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे देश विकपाचें काम चालू आसा अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. काँग्रेस कार्यालयात जाल्ले ह्या कार्यावळीक आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आदले मुख्यमंत्री फ्रांसीस सादीन आनी माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले. म्हाका दिसता हो प्रत्येक मनशान तो बूक वाचपाक जाय, जाल्यार ह्या महान मनशाचे विचार कितें आशिल्ले
ताची दूरदृष्टी कितें आशिल्ली ही म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमकां जाणीव जातली. जेन्ना भारत स्वतंत्र जाले तेन्ना एक सुई सुद्दां हांगा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली. इकॉनॉमिक परिस्थिती जशें बाकीच्यांनी सांगल्या की अत्यंत वायट आशिल्ली आणि असल्या परिस्थितींतल्यान जाका आमी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणटा, म्हाका दिसता तांचे विचार तांची दूरदृष्टी आज एकूय मनशा भितर ती ना. जाणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, जाणी IIT, जाणी इस्रो, जाणी DRDO, DHEL असले PSUs घातले तातून देश मुखार वचचो म्हणून. पूण आज परिस्थिती कितें आसा? गेल्ल्या 10 वर्सांत आमी पळयलें जे सरकार ह्या देशान आसा, जो प्रधानमंत्री आसा तो फक्त हे सगळें विकपाक उठला. आज आमी गोंयचें उदाहरण घेवया. हांचे विचार आशिल्ले की IIT घालची म्हणून, पूण गोंय सरकार कितें करता? IITच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाक, गोंयच्यो जमनी हडप करपाक मुखार सरले. आमी पयलें की वाळपय कशें मोठ्या प्रमाणात थंय प्रोटेस्ट जालो. ताज्या उपरांत सांग्यार गेले, सांग्या वयल्यान ते काणकोण पावले, काणकोणच्यान ते मागीर केपें आयले. आतां आमी आयकता की केप्यां ते स्क्रॅप जाले. पण ज्या मनशाची दूरदृष्टी आशिल्ली की ह्या देशाचो नागरीक, ह्या देशाचो युवा शिकून मुखार पावचो, देश मुखार सरचो, अशा विचाराचे हे महान व्यक्ती आशिल्ले. दुसरे, तांणी सदांच बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आता सांगले की समज जर तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जर नाशिल्ले जाल्यार कदाचित आमी एक खंयचे तरी महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट आसताशे म्हणून. नेहरू was known for his scientific temper, as said by Bhai Khalam. And science was his dharma, and he used various tools of technology to eradicate problems of poverty, problems of upliftment of the poor. And त्या वेळार it was not easy, as said by Carlos, for the transition from we being ruled by the dictator to democracy. But म्हाका दिसता की his values of concern, his values for inclusiveness of India, सगळ्या देशाचे सगळ्या नागरिकांक एकठांय दवरपाक आमचे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापीत जालें. आमची जी फाउंडेशन जे आहे, various institutes, now NIT, IIT, All India Institute of Medical Science, LIC, NIO, yes, सगळे जे पण institutes झाले, these were the vision of our Pandit Nehruji. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट जाल्ली आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेवयल्या दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्या. पुलीस रात दीस वाहनांची तपासणी करतात. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सध्या सुरक्षा यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी सीमेचेर दोडामार्ग वाठारांत सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. दोडामार्ग वाठारांत पुलीस, एक्सायज आनी RTOचे तपासणी नाके आसात. तिनूय नाक्यांचेर सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ली आसा. पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा दोडामार्ग वाठारांत एका कॅनलांत दडोवन दवरिल्ल्यो 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो पुलिसेक धरपाक येस आयिल्ले. ताचे उपरांत पुलीस यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. तपासणी नाक्याचेर दर एका वाहनाची कडकपणान तपासणी करतात. ह्या तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. रात दीस पुलिसांची गस्त चालू आसा. 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातले. ताका लागून गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात सोऱ्याची तस्करी जावंक शकता असो एक अदमास आसा. ते खातीर दोडामार्ग तपासणी नाक्यांचेर सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दोडामार्ग चेकपोस्टा वयल्यान हांव रिपोर्टर परम सावय.
15 नोव्हेंबराक बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती पुराय भारतान मनयतले। ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहारच्यान पुराय देशाक संबोधित करतले। तशेंच पुराय गोंयांतूय वेगवेगळ्या वाठारांनी कार्यावळी आयोजित केल्या। ह्यो कार्यावळी 15 ते 26 नोव्हेंबर मेरेन करतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचो संचालक दशरथ रेडकार हांणी दिली। फाल्यां 15 नोव्हेंबर ह्या दिसा बिरसा मुंडाची जयंती मनयली गेली जाता आणि ह्या वर्सा 150वें वर्ष त्याची बर्थ एनिवर्सरी म्हणून मनयतले फाल्यां। आणि आमचो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स न्यू दिल्ली हांच्यांनी एक प्रोग्राम केलेलो आसा की 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर ह्या दिसा पासून जो बिरसा मुंड्याच्या हेचेर एक अवेअरनेस प्रोग्राम करचो आणि त्याच्या ह्याच्या बाबतीन त्याचे म्हणजे मानवताच्या बाबतीन तेणे जे कितें केलां ते लोकां फुडें हाडचें म्हणून एक हो 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर पासून प्रोग्राम करपाचे आमी दवरलेले आसा आणि आमचो प्रोग्राम आसा। तसोच आमकां मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्सान हें बी सांगलेलें आसा की बिरसा मुंडा 150व्या बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान आख्खें वर्सभर म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2024 इवन 15 नोव्हेंबर 2025 ह्या वर्सा ह्या कालावधीन तुम्ही बिरसा मुंड्याचे हेच्या लागून जागृती करपाक लागून प्रोग्राम करा म्हणून तेतून आमकां खूब स्किमी बी आसा त्या स्किमीचेर तांकां मार्गदर्शन करचें आनी एक्सप्लेन करचें लोकां मदें त्यो स्किमी पावच्यो ह्या प्रोग्रामाचो एक रूपरेषा जावन आसा। आमी ह्या दिसा फाल्यां आमी बिरसा मुंडा स्टेट फंक्शन फाल्यां आमी अरेंज केलेलें आसा। बेजिकली आमचें स्टेट फंक्शन हे 5 जाग्यांचेर जातलें। एक अतल रवी स्मारक आसा हुतात्मा स्मारक थंय जातलें। त्यानंतर दुसरें आमचें फंक्शन आसतलें सांखळी रवींद्र भवन। तिसरें आमचें फंक्शन आसतलें हांगर धारबांदोडा डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस। चवथें फंक्शन आमचें हांगर सांगे म्युनिसिपल कावन्सील आणि 5वें फंक्शन आसा तें आमचें रवींद्र भवन काणकोणा हांगर फंक्शन आसतलें। आतां आमकां जें डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे वयरसून ते आमी हो 2-वे कनेक्टिविटी प्रोग्राम आसतलो जे प्रायम मिनिस्टर एक्चुअली 11:30 सुमार आमकां ह्या सगळ्या देशाक लॉन्च करतलो हो प्रोग्राम आणि थंयच्यान तेंचें जें भाशण आसतलें तें 11:30 स्टार्ट जातलें। 11 तेच्या पयलीं सगळ्या लोकांनी 11 पासून बसका घेवची अशें तेंचें डायरेक्शन आसा। गोमंतक टुडे हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।